आनी जेन्ना त्या मनशा कडेन विचारतना कुरीस कित्याक ना म्हणटा आसतना ना फादर थोड्या तेंपा आदी हांव कुरीस घालून येता आसतना म्हाका धरून थोड्यांनी रावयलें कित्याक बेश्टें कश्टांत पडचें त्या कुटुंबाक आनी एकलो धाकटो भुरगो आसा तो हुशार ना आनी हे भुरगें म्हणालें फादर आसून आसून तेजे दांती गेल्यात हांवें म्हज्या भावा पासून मागलें हें मिसांव दीस इज मिशन हें मिसांव सो मिसांव जायचें तर वसा प्रजाचें शिस्त करचें तर निर्दिश्ट गांव जायचें म्हूण ना निर्दिश्ट वेळ जायचें म्हूण ना निर्दिश्ट लोक जायचे म्हूण ना तुवें रावलो जागोच मिसांवाचें थळ न्हिदल्यार उठा तुमी मिसांव जावन आसा क्रिस्ताचें भुरग्यांक समजता वेऱ्यांक समजना पेनल्टी इज देर द पेनल्टी इज नॉट हियर हांगा न्ही पेनल्टी तो दिता थंय इन्फ्लुएन्स जायना कोणी खालें म्हणून दी ही जावन आसा क्रिस्ती समुदायाची चरित्रां ही जावन आसा आमच्या कुडयाळ समुदायाची चरित्रां तांकां पळयोवन तांचे सांगात उणेपणा पळयोवन क्रिस्तांव जाल्ले ताकाच हांवें म्हळें खंय आमी वसाचें म्हणना रावलो जागोच मिसांवाचें थळ ते दुसरेच वाट धरन गेले ही वाट उडा सोरा हो शब्द हांव आखरेक घेता ते दुसरेच वाट धरन गेले आनी ह्या तिमाच्या वयर ह्या संदेशाचे वयर आयचो नियाळ आयचो संदेश जावन आसा वसा प्रजाचे शिस्त करा काले वसा प्रजाचे शिस्त करा इतलें समजलें गी समजलें गी ना आयकलें गी आयकलें म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो ह्या संदेशाच्या वयर नियाळ करता आसतना थोड्याच तेंपा आदी हांव धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकाची वाचप आसा न्ही गी आसा गी आसा न्ही गी हय ते वाचूंक सुरू केलें तें वाचता वाचतना पयलें म्हाका पेद्रू भायर वचून जुदेव मुखार सांगता ताका बरें केलां जेजू क्रिस्ताच्या नांव जेजू नाजरेताच्या नांवान बरें केलां आनी ताका तुमी खुर्सार मारला जुदेव मुखार सांगता तो पेद्रू उतरां पेद्रून सांगतना ती ताच्या उपरांत ताणें ती साक्ष दिवंक मुखार फुडें रावता आसतना ताचें जिवीत पळयत आसतना ताणें सांगचें उतर पळयत आसतना म्हाका अजाप जालें आनी उपरांत वाचता वाचता थंय अशें बरोवन आसा ती एका मनाची एका काळजाची तांचे थंय कोणाकच कितेंच उणें नासलें उरल्यांनी सांगाता मेळून भरती केलें कालेय आसूं दी कोणाकय आसूं दी खंयचोय गांव जावं दी ते वावर करूंक गेलें ती धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकां वाचता वाचतना म्हाका एका रितीचो दुबावी म्हज्या मोतीक आयलो दुबाव थंय दर्या ताचे उपरांत थोड्या दिसा पयलें हांव इगर्जमतेची सुरविल्ली चरित्रां वाचून सुरू केली त्या इगर्जमतेच्या सुरविल्ली चरित्रां कशी आसली की म्हळ्यार खंय वचून ती क्रिस्तांवांक धरून बंदीन घालतले वागाच्या सिंहाच्या त्या बिडारांत घालतले पूण ते म्हणटाले त्या वागाच्या तोंडांत तो वाग सापून आसतना ते म्हणटात की हांव क्रिस्ता खातीर वाटल्लो गोव जाता थोडे उपरांत हांव आमच्या करावळीक म्हणजे बॉम्बे तावन कन्याकुमारी ह्या हातूंत कितें घडलां हाच्या विशयांत हांव अध्ययन करूंक सुरू केलें जावं बरो पोर्चुगीज पदराप जावं बरो इटालियन पदराप ह्या गांवाक येवन सुवार्ता परगट करनासले ताच्या उपरांत आमचेच ह्याच मातयेचे मनीस टिपू सुलतानान व्हरता आसतना तांचो भावार्थ हें पुरां वाचता आसतना म्हज्या मतींत निजायकी एक दुबाव तुमच्या मतींत येवंक पुरो दुबाव हांव ह्याच क्रिस्ती पंगडाक सरवलो गी म्हणल्यार दुबाव म्हाका आयलो
तांची उर्बा, तांचें धैर्य, तांचे ते असलो तो भावार्थ, खतखती आशा कितेंय जावं हांव क्रिस्ता सांगाता जियेता, क्रिस्ताक परगडता, क्रिस्त म्हजो जावन आसा. सा पावलाची उतरां म्हज्या मोती घेवंक सुरू जालें. हांव खुर्सायल्या क्रिस्ताक परगट करता. थोड्या तेंपा आदीं म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांव अशें आशार जाता आसतना बशा जाता आसतना म्हाका एकल्यान ड्रॉप दिलें. हांवें चिंतलें काय हो हिंदुवान सोगी म्हूण चिंतलें, पूण तो उलयता उलयता आसतना तो क्रिस्तांव म्हूण समजलें. आनी त्या क्रिस्तांव मनशा लागीं विचारलें, कित्याक तुज्या कानार एक कुरीस ना गी म्हूण विचारलें. आनी जेन्ना हांव त्या मनशा कडेन विचारतना कुरीस कित्याक ना गी म्हणटा आसतना, ना फादर, थोड्या तेंपा आदीं हांव कुरीस घालून येता आसतना म्हाका धर्न थोड्यांनी रावयलें, कित्याक बेश्टें कश्टांत पडचें. म्हजे मोगाळ भावा भयणीनो, वसा प्रजाचे शिस करा हाच्या विशयांत हांव मागीर येता. दीस इज अ कमांड, दीस इज अ कमांड. हांव ताच्या विशयांत मागीर वेता. आमी आयचो संदेश जावन आसा वसा प्रजाचो शिस करा, मिसांवाचो उद्देश जावन आसा. जायते फावटी मिसांव म्हणटना आमी चिंता कोणगी देवाक देव विंचता, खंयगी पयशिल्ल्या गांवाक ताका धाडटा आनी थंय वचून तो मिसांव परगट करता, क्रिस्तांव परगट करता. दीस इज अ ट्रेडिशनल वे वी लूक एट द मिशन. पूण मिसांव एका व्यक्तीक एका जाग्याक सिमी जाल्लें न्ही. तशें जाल्यार देवान मयजें कितें विसलें, ताका उलोवंक येनातलें. धाकटुलो दाविदाक कित्याक विसलें, ताका खंय बोवाळ आसलें. प्रदवर केल्ल्या स्त्रियेक देव पयलो मिसांव जावं विसता, मागदलाची मोरी, आनी जेजू पयलें तिका भेट्टा, तिका कित्याक विसलें आसलें. तो मिसांव करूंक जेजूक जाय सादो मनीस, सादें कुटुंब, आनी कोण जेजूचो मोग करता तो व्यक्ती जाय. हांव तुमकां दृश्टांत दितां. पोच्या क्रिस्मसाच्या दिसा सांजेर हांव हांगा आयल्या वेळार एक धाकटुलें भुरगें त्या कुटुंबाक वळखता, तांचे कुटुंब आमी आयिल्ले. त्या आंब्याच्या रुखा लागीं तें भुरगें आसलें, म्हजे लागीं बेसांव मागूंक आयलें. आनी तें भुरगें बेसांव मागूंक येता आसतना हांवें त्या भुरग्या लागीं विचारलें, अरे मा तूं इगर्जी गेलें न्ही गे, कालें गेलें? त्या कुटुंबाक आनी एकलो धाकटो भुरगो आसा, तो हुशार ना. आनी हें भुरगें म्हणालें, फादर आसून आसून तेजे दांती गेल्यात, हांवें म्हज्या भावा पासत मागलें हें मिसांव. दीस इज मिशन. हें मिसांव. थोड्या आदीं एक पदरा बायलो तो उत्तर गांवांत मिसांवांत काम करना आसा, आनी थंय खंयच्याय एका हळ्ळेंत एक क्रिस्तांव कुटुंब गेलें खंय. आनी हें क्रिस्तांव कुटुंब थंय रावूंक आसतना तांचें जिवीत, तांचें मागणें, त्या कुटुंबांत आसचें तो संबंद, घोव बैला एकामेका समाधानान आपणाचें कुटुंब जियोवचें, भुरग्यांक संस्कृती शिकोवचें, हें पळोवन ताच्या भोंवती 10 जाणां कुटुंबां क्रिस्तांव जालें गे. हें मिसांव. हें मिसांव. सो मिसांव जायचें तर, वसा प्रजाचें शिस्त करचें तर निर्दिश्ट गांव जायचें म्हूण ना, निर्दिश्ट वेळ जायचें म्हूण ना, निर्दिश्ट लोक जायचे म्हूण ना. तुवें रावलो जागोसू मिसांवाचें थळ. द प्लेस वेर यू आर स्टँडींग इज अ प्लेस ऑफ मिशन. तुवें उलयली बसत क्रिस्ताचें उतर. कित्याक तूं एका जाग्यान रावन तूं उबें रावताय, तुका म्हणटात क्रिस्तांव, म्हणजे तूं क्रिस्ताचो. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, त्या पासो सोमी म्हणटा, तूं जावन आसाय सासवाचो कणक, तूं जावन आसाय खमीर पिठांत घाल्लें, तूं जावन आसाय मीठ, तूं जावन आसाय उजवाड. खमीर घाल्ल्या पण आमी वचून तिळण पळयना, आं
कशें कमी रे काम जाता गे म्हणून ना आमी घालता दमता आनी सकाळीं उठून पळयता सकाळीं उठ्ठा आसतना पीठ फुगता वय गी न्ही सारकें गी हय आमी बी घाल्ल्या उपरांत घडये घडये उस्तून पळयना बी किरला तागे म्हूण ना आमचें काम कितें बी घालचें कमीर घालचें काम करता कोण देव जीव दिता कोण देव मिसांव समजून करता कोण देव आमचें काम आमी करीचें तर आयच्या वांजेलाक आमी या मातये वाचो 20 आनी 8 अध्याय अखेर पूण हो अखेर न्ही बगार सुरवात देवान आपणाचें जेजू क्रिस्तान आपणाचें मिसांव खंय सुरू केल्लें खंय सुरू केल्लें नाझरेतान गलिलियान न्ही गी आज हांवें कितें वाचलें गलिलियान तो तांच्या शिसांक मेळ्ळो वय गी सो जेजूचें मिसांव सुरू जाल्लें गलिलियान कालें जावन देवाचो प्रेरकत्म मुजेर आसा ताणें म्हाका धाडला दुर्बळ्यांक बरी खबर बंदीत असल्यांक सुटका रडटल्यांक बुजवून आदारनांतल्यांक आदार दिवच्याक देवान म्हाका धाडलां हें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें हें तुमी मतीन दवरया आयच्या ह्या वांजेलांत आयच्या वचपान 3 संगती आसात ऑथॉरिटी ऑर अ मिशन कमिशन आनी एश्योरन्स मिसांव धाडचें आनी आपणाचो सांगात बसोवचें आतां आमी पयल्या उतराक या स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा सर संगती सर्गार आनी ह्या पृथ्वेर मुजे संगी आसा सो अधिकार मुजे संगी आसा सो आमी घेवचें हें तुमच्या मतीन दवरा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो न्हिदल्यार उठा तुमी मिसांव जावन आसा क्रिस्ताचें मिसांव मुजें न्ही ह्या अंकलाचें न्ही जिल्लीबायेचें न्ही फ्रांसीस दड्डूचें न्ही फादर रायनाचें न्ही या फादर रुडीचें न्ही मिसांव जावन आसा क्रिस्ताचें आनी तें मिसांव कितें जावन आसा ह्या संवसारार आमी जिवच्या जाग्यार क्रिस्ताचें राज परगटचें जावन आसा मिसांव हें तुमी मती गोरीचें हांव तुमकां सांगता आतां सोमी कितें म्हणटा तुमी करीचें आळे हांव कानून शिकता कानुनान 2 शब्द गरजेचे एक प्रोविजन बरयत आसतना एक कानून बरयत आसतना थंय 2 शब्द घालतात यू शॅल डू यू मे डू यू शॅल म्हणटा आसतना तुवें करीचे तुवें करियेत व्यत्यास आसा गे तुवें करीचे या तुवें करियेत दाखल्याक दिता तुवें मार्गार वता आसतना हेल्मेट घालीचें थंय घाला यू शॅल वेअर हेल्मेट म्हणजे तूं करनातल्या काय जाता तुका पिनलायज जाता तुवें करियेत म्हणजे ड्रायव्हरान मात सीट बेल्ट घालीचे फाटल्यान घालूंक ना पेनाल्टी पडटा की ना ड्रायव्हरान घालनातल्यार पेनाल्टी पडटा आतां तुमी समजा द लँग्वेज ऑफ द टेक्स्ट ह्या उतराचें अर्थ अशें जावन आसा की तुवें करीचें जशें हांवें केलां तुवें करीचें यू शॅल डू आतां आमी करनातल्या आमकां काय मेळटा पेनाल्टी मेळटा न्ही गी आमी चालन दिता इन्फ्लुएन्स जाल्यार कॉल करता आनी म्हणटा सरी माल बोले सारकें पूण आमकां पेनाल्टी दितलो एकलो आसा न्ही गी आज हांवें तुमकां सांगलां ही उतरां तुमी म्हणूंक जायना हांवें तुमकां सांगूं ना म्हणून हांवें तुमकां ह्याची जाणमाय दिवना म्हूण सांगूंक जायना कित्याक पोर एकल्या फादरापान मीस सुरू केलें अशेंत भुरग्यांक समजता भेऱ्यांक समजना आपलो शर्मा अशें सुरू केलो भुरग्यांक समजता भेऱ्यांक समजना आमी जेजू क्रिस्ताची भुरगीं वयतर जें कितें मिसांव म्हाका तुका आमकां सोमेस्तान दिलां तें समजचेंच ताका हांव तुमकां सांगता यू शॅल डू पेनल्टी इज देर द पेनल्टी इज नॉट हियर हांगा न्ही पेनल्टी तो दिता थंय इन्फ्लुएन्स जायना ताका मिसांव दिलां उडा सोरा म्हज्या मोगाळ भाव भयणो मिसांव दिलां ताका हांवें म्हळें एक क्रिस्ती परसा खंय रावता थंय जावन आसा जें मिसांव थळ द मॅन अ क्रिश्चन वेर एवर ही स्टँड्स द प्लेस इट सेल्फ इज अ प्लेस ऑफ मिशन आतां आमी दुसऱ्याक या वसा देखून वसा मिसांव मुजें वसा खंय वेचें खंय वचूं तें कुटाम कशें खंय एका हळ्ळे गेलें आनी रावले कडेन तांकां पळोवन हांगा कितें गी दुसरें आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी जायते जण आमी उलयता कन्वर्टर कित्याक करीचे
इगज माता सुरू जाली कन्वर्ट तर जावन न्ही सुरविल्ल्या क्रिस्तांव समुदायाक पळोवन अळे हांगा कितें दुसरेंच आसा हांगा कितें स्पेशल आसा हांचें जिवीत कितें दुसरें आसा हें पळोवन क्रिस्तांव जाल्ले शिवाय कन्वर्टर जावन क्रिस्तांव जाल्ले न्ही कोणी खालें म्हणून न्ही ही जावन आसा क्रिस्ती समुदायाची चरित्रां ही जावन आसा आमच्या कुडियाळ समुदायाची चरित्रां तांकां पळोवन तांचे सांगात उणेपणा पळोवन क्रिस्तांव जाल्ले ताकाच हांवें म्हळें खंय आमी वसाचें म्हणना रावलो जागोच मिसांवाचें थळ कोणाक प्रगट करताय क्रिस्तांव प्रगट करता तर सोमी म्हणटा गो गो देर फोर आय एम गो देर फोर वसा तुमी सगल्या कडेन खंय जावं पुरो एक शिक्षक शिकयता तो जावन आज ती सोमी थळ जावं पुरो तूं काम करताय तो जागोवन आसा मिसांवचें तळ हांव तुमकां दाखलो दिता हांव थोड्या आदीं पयलें एका एडवोकेटा कडेन म्हजें इंटर्नशीप आसलो तिच्या विशयान सगळीं बरें उलयतात हांवें अशें बरें कित्याक उलयता म्हणून सोदना केल्ले वेळार ताणें म्हळें मैडम इधर अला और नॉन करप्ट ऑफिसर मैडम इधर अला और नॉन करप्ट ऑफिसर आनी तिचे लागीं परत हांव विचारूंक वता आसतना जड्जी समेत म्हणटा गे तिका ಯಾಕಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಳಗೆ तुम्ही बाहेर गेल्या तुका जुयेशी मारूंक पुरो ताका ती मनीस म्हणाली जड्जाक ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಬಹುದು ನಾಳೆ ಸಾಯಬಹುದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸಾ हांव कोणाक परगट्टा कितें करता समजता ताका म्हाका बेना कित्याक सोमयान सांगलां गो देर फोर आनी शीस कर कोणाक शीस कर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हांवें अन्येकल्याक शीस करचे पयलें हांव पयलें जेजू क्रिस्ताचो शीस जावंक जाय आतां शीस कसो जाता तीन संगती मतीन दवरा शीस जावचें आयकून समजून पाटलाव करन वन हू लिसन्स वन हू अंडरस्टँड्स वन हू फॉलोस ताकाच जेन्ना जेजू क्रिस्त आंद्रेक सांगता ये आनी पळय आनी आंद्रे वेता पळयता आयकता आनी समजता आनी म्हणटा मेस्साय हांगा आसा आनी वचून ताच्या भावाक पेत्रूक आपूण हाडटा हे मिसांव सो शीस जल्मता खंय कोण आयकता कोण समजता आनी कोण पाळटा तो जावन आसा शीस ताकाच तुमी म्हणटा गो देर फोर वच आनी शीस कर आनी उपरांत हे दोन संगती तुमी समजाचे बॅप्टायज देम बाउतिस्म दी पवित्रान दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आनी जे कितें आज्ञा हांवें तुमकां दिल्या ती तांकां शिकय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो तुमच्या मदीन सवाल येवंक पुरो आमी बाउतिस्म दिचे गी कोण क्रिस्तांव वळखता बाउतिस्म दिचे गी नाका काले म्हणटा तुमी दिचे गी नाका आं दिचेच आतां बाउतिस्म कित्याक दिता नांवा खातीर गी बेश्टें आतां बाउतिस्म दितना तुमी समजचे तो व्यक्ती खंय दुसरो आसलो ताका आमच्या समुदायान आमी घेता आमी समुदाय घेता आसतना आमी येवकारिसांक म्हणटा कुमियांव म्हणटा न्ही गी कम्युनियन आतां आमची समुदाय कोणें बांदल्ली हे अंकलांनी गी आंटीन गी तुमी गी त्रिंदादीन सो आवाज इज अ ट्रिनिटेरियन कम्युनिटी आतां बाउतिस्म दिता आसतना आमी मनशाक त्या भितर घेता म्हणजे तो आमच्या समुदायाचो त्रिंदादीचो बाउतिस्म गरजेचें ताका सोमी म्हणटा बॅप्टायज देम ताची वळख जावन दी वळख जाल्ल्या उपरांत तोच सांगता म्हाका क्रिस्त जावंक जायचें ताका बाउतिस्म दी क्रिस्त थंय ताका भितर घे आनी उपरांत कितें जाता थिंच न्ही ताका शिकय जी कितें आज्ञा हांवें दिल्यांत शिकय थोड्या तेंपा पयलें एक कॅप्शन बरयलें एकल्यान बरयलें हांव जल्मतना
क्रिस्तांव जावन जल्मनातल्यार व्हडणी पूण मरतना हांव क्रिस्ताचो जावन मेल्यार बरें म्हणून. जल्मात आसतना हांव क्रिस्तांव जावन जल्मनातल्यार व्हडणी बगर मरतना हांव क्रिस्ताचो जावन मेल्यार बरें. हे मिसांव तुमी म्हणटात आतां सोमयान आमकां मिसांव दिलां कशें करचें. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, थंय आसा एश्योरन्स. सोमी म्हणटा आय एम विथ यू, हांव आसा तुजे सांगाता. जायत्यांक तुमी तुमच्या हात हांगा धरा गे, तुमच्या धरा गे, एक कडेन हात धरा गे, तुमच्या काळजाक हात धरा. सांगता दोळे धांपा, सगळीं दोळे धांपा. तूं पाती येता की जेजू तुजे सांगाता आसा म्हणून. दोळे उगदे करा गे, सत्य सांगा म्हाका, तूं पाती येता की जेजू तुजे सांगाता आसा म्हणून. सगळीं पाती येतात. पूण हात वयर करा पळय, कोण पाती येता म्हणलें. आनी कितें धैर्य ना. तो जेजू तुजे सांगात आसा म्हज्या मोगाळ भाऊ भयणीनो. जेजू तुजे सांगात सदांच आसा. कित्याक ताणें रचलेलें तुमकां. सो तो मिसांव दिता न्ही, ते मिसांव सक्सेसफूल करता. कित्याक मिसांव फादर नारायणाचें न्ही, ह्या आंटीचें न्ही, ह्या टिचरीचें न्ही, मिसांव क्रिस्ताचें. ताका तो सांगता हांव तुजे सांगात आसा. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, मिसांव कित्याक गरजेचें. क्रिस्ता थंय अन्येकल्या भावाक जिखच्याक मिसांव गरजेचें. क्रिस्ता थंय अन्येकल्या भयणीक जिखचें मिसांव गरजेचें. क्रिस्ता थंय एका कुटुंबाक जिखचें जावन आसा मिसांव. क्रिस्ता थंय रडलेल्यांक बुजोवन दिवचें जावन आसा मिसांव. क्रिस्ता थंय मोडलेल्यांक बांदचें जावन आसा मिसांव. क्रिस्ता थंय आमच्या युवाजनाक काम नासल्या वेळार तांकां ओ म्हज्या पंगडाचो आका कितें आसूं न्ही आमी सांगाता मेळटा, काम दिता, हें जावन आसा मिसांव. कितेंय एका कुटुंबान उणेपण आसा आसूं दी, तो म्हजे लागीं दुस्मान, म्हजे लागीं कितेंय उलयला, म्हाका नाकार केला, ताका हांव सांगात दिता, तें जावन आसा मिसांव. मिसांव जावन आसा क्रिस्तांचें. फुडें आसता वरां हांव आयलां दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्याक, मोडलेल्यांक बांदच्याक. हें जावन आसा मिसांव. पूण हें मिसांव बेश्टें करूंक जायना म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. हाका तरबेत गरजेची, खली तरबेत. खंयचेंय आमी काम करचे पयलें आमकां तरबेत दितात. हांव म्हाका उडास आसा, ल्हानपणार आमचें फिरगज आसली पारगी पेटे ओमसूर. आमकां मिसांव वचूंक रातचें बोंगाचें जाता आसतना म्हजी व्हडली माय आसली. तिच्या बगलेन हांवें इच्छा आसलें आनी ती व्हडली माय म्हजी म्हाका कांतारा गांवान जेजू क्रिस्त कोण म्हूण शिकयताली. आनी हांव न्हिदला त्या वेळार, म्हाका न्हीद पडना त्या वेळार म्हजी मम्मा म्हाका अजून उडास आसा 10 मोटे गायो 10 पातळ गायो उडासा गे खंय आयकता आमी, खंय आयकता 10 मोटे गायो आनी 10 पातळ गायो आयकता तुमकां, खंय आयकता आमी. झुजे परण्या तेस्तामंतांत हाका फारोग काणी पडटा आनी कितें म्हणून विचारता. आमचें कुटुंब जावन आसा मिसांवाचें थळ. आमचें कुटुंब जावन आसा मिसांवाचें थळ. आमी जें कितें मागणें म्हणटा, जें कितें आमच्या भुरग्यांक शिकयता, जें कितें आमी शिकता, जावं बरो मोग, जावं बरो बक्षाणें, जावं बरो सरदड, जावं बरो एकामेकाक स्विकार करचें, जावं बरो एकामेकाक समजून घेवचें, जावं बरो क्रिस्ता विशयान उलोवचें, थंय क्रिस्ताचें मिसांव सुरू जाता. न्ही ह्या जागान खंय पयशेल्या गांवा वचून मिसांव करचें न्ही. तो मिसांव करता तर ताची उर्बा सुरू जाली ताच्या कुटुंबांत. आमच्या कुटुंबांत मिसांवाचें बिंवोवप्यां परच्या बोर एक पाद्रा म्हणलो, इफ देर इज नो मिशन वी आर गोइंग टू बी एम्प्टी वेसल. आमच्या जिबितांत मिसांव ना तर आमी आवाज करतली वाटली म्हणटा. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, मिसांव क्रिस्ताचें आनी हें मिसांव म्हाका आनी तुका दिलां. एक दाखलो दिवन हांव म्हजें रिफ्लेक्शन अखेर करता. हें हांव सांगता. परच्या बोर हांव कोर्टींत एका हांगा बसता आसतना
एकलो वकील एका मनशाक जेंडर नाका एक सवाल केले, तुका तो मनीस मोग करता, तो अजुनूय तुका स्विकार करूंक तयार आसा, तूं तयार आसा गे म्हूण सवाल केले. आनी त्या मनशाक कांय करूंक समजना, गळगळ्यान रडलो. गळगळ्यान म्हळ्यार गळगळ्यान रडलो तो मनीस. मागीर कालें जालें म्हूण म्हाका गोत्तो ना, पूण ताका दुखलें. म्हज्या अण्णेका भावाक दुखतना म्हाका दुखता तर तें मिसांव. म्हजो अण्णेकलो भाव भुकेन आसा तर म्हाका ताची भूक लागता तर तें मिसांव. म्हजो अण्णेकलो गो घांटा तर ती घाण म्हाकाय लागता तर तें मिसांव. म्हजो अण्णेकलो भाव रडटा तर म्हाकाय रडूंक येता तर तें मिसांव. एका मनाची एका काळजाची आमी जावन वचूंक जाय. ताकाच आविलाची सांत तेरेज म्हणटा, आज क्रिस्ताक आत नात, आज क्रिस्ताक दोळे नात, आज क्रिस्ताक कूड ना, आज क्रिस्ताक काळीज ना. आज क्रिस्ताचें काळीज तूं जावन आसाय, आज क्रिस्ताचे दोळे तूं जावन आसाय, आज क्रिस्ताची कूड तूं जावन आसाय, आज क्रिस्ताचे हात तूं जावन आसाय, क्रिस्ताचे पाय तूं जावन आसाय. देव आमच्या संगात आसा. काले म्हळ्यार हांवें ते दुसरेच वाट धरून गेले. क्रिस्तान आमकां वाट दिला, क्रिस्तांवान आमकां मिसांव शिकयला. वाट तुका दाखयल्या, जर तर तूं वाट घेनाय ती वाट सुकचें निर्धार तूं करताय. न्हय क्रिस्त. आमेन.